बाकीचे पार्टी आहा तेंच्याय स्टेजीर उबो रावतलो, कित्याक म्हाका म्हादई वाचयलेली जाय. आनी आयज जे पॉलिटिशियन आहा जे डिवायड एंड रूल पॉलिसी करून हो जो इशू आहा तो डायवर्ट करपाक सोदता, कितें हेचो आमी निशेध करता. आतां हो DPR पास जावन नाना म्हटल्यार 10 दीस मायज जावन गेले, सरकार फक्त खबरी करता. काल CMाचें स्टेटमेंट जालें की 2007 till 2012 मेरेन हो इशू खंय काँग्रेसीन सॉल्व करूंक ना, हें करूंक ना, तें करूंक ना म्हणून. पूण आमी म्हणटा कितें सांग, हो इशू एक पार्टीचो नासलेलो, हो इशू गोंयकारांचो आसलेलो आनी हो इशू गेली 25 ते 30 वर्सां मायज चलत येयला आतां. आनी ह्या इशूचेर सगळ्या पार्टींनी हो पॉलिटिसायज केलो, इलेक्शनाक आपलो एजेंडा केलो, पूण म्हादई वाचोवपाक कोणूच पावंक ना. कितें ह्या इशूक खंयची एक सिंगल पार्टी जबाबदार ना, गोंयचे सगळे पार्टी आहा ते जबाबदार आहा आनी आमी लोक सुद्दां जबाबदार आहा. कित्याक सांग, आमी हो इशू दामून धरूंक ना. आयज सुद्दां आमी घरान बसलेत आनी आमी फेसबुकाचेर व्हॉट्सअपाचेर मेसेजी धाडटात, हेका ब्लेम करता तेका ब्लेम करता. हें सगळें बंद करून म्हाज्या हिसपान चॅकपोस्टाचेर वचोन तेंचे गाडये बंद करपाची गरज आसा. तेंचे जे प्रॉडक्ट्स आमच्या गोंयांत येतात ते बंद करपाची गरज आसा. तुमी म्हणटले आमकां भाजी खंयची मेळटली मागीर. आयज आमची जी शेतां आहा ते शेतांनी बिल्डिंगे उबे रावपाक लागले आनी हेचो आशिर्वाद ह्या सरकारानच दिल्लो आहा. ती शेतां वाचोवपाची गरज आहा आनी परत थंय भाजी रोवपाची गरज आहा, जी भाजी आमचें पोट भरतली. आयज ज्या पद्दतीन आमच्या सरकारान ह्या कर्नाटकाच्या लोकांक बरे बरे पोस्ट दिल्लेले आहा, ऑफिसर पोस्टांचेर आसा, ते ऑफिसरांक तेंच्यांनी काडपाची गरज आसा. कित्याक सांग, ते आयज आमकां सपोर्ट करचे ना. आयज पार्टींचे पदाधिकारी जे आहात, कर्नाटकांतलो हांगासर प्रेसिडेंट जो आहा, गोंयचो इन्चार्ज बीन आहा, ताका काडपाची गरज आसा सगळ्या पार्टींनी. आनी दुसरें म्हणल्यार WRD चीफ इंजिनियर जो कर्नाटकाचो आहा न्हू, ताका काडपाची गरज आहा आनी गोंयकाराक थंय बसोवपाची गरज आसा. आयज हे जे मेन मुद्दे आहा ते सरकारान इनिशिएटीव घेवन करपाची गरज आसा. आयज जे 40 आमदार तुमकां जर गोंयांत सांबाळपाक जायना, म्हादई सांबाळपाक जायना, तुमी मातशें एक रेजोल्युशन पास करा आनी सायडीक रावा आनी 40 एक्टिविस्ट जे गोंया खातीर झगडटा, ह्या मायभुमी खातीर झगडटा, तांकां फॉर टायम बींग 2 म्हयन्या खातीर थंय बसया. आमी म्हादई वाचून म्हादई वाचून दाखोवपाक समर्थ आसा. आमी थंय बसोन ते करूंक शकता. आयज खऱ्या अर्थान आख्ख्या गोंयकारांनी एक जावपाची गरज आसा गोंयकार म्हणून. कितें आयज जी आमी अंधभक्तीची पट्टी बांदल्या दोळ्याचेर, ती पट्टी काडपाची गरज आहा. गोंय सुंदर देवान रचयलेलें गोंय, कितें आनी ह्या गोंयान जो जल्माक येयला न्हू तो स्वर्गान जल्माक येयला. हो स्वर्ग नर्क करया नाका, हो स्वर्गच उरोंक जावो. कित्याक सांग, आयज जर सपोज आमची म्हादई जर आमचे कडेन ना सपोज जाल्यार हो स्वर्ग नरक जातलो. आमी उदकाक पादेशीर जातले, फुडली पिढी जी आहा ती उदकाक पादेशीर जातली. कितें आनी एक सांगूंक सोदता तुमकां, थोड्यांक देवांचे खबरी खूब लायक सारके कळ्ळें तुका. सो आमचे जे देव आहात, कळ्ळें तुका, जे देवळांनी देव बसल्यात, त्या देवांक आमी सकाळचे जे न्हावंक घालतात ते म्हादईचें उदक. आनी आमी खाऱ्या उदकान देवाक न्हावंक घालूंक शकना. म्हादई ना जाल्यार उदकाची सॅलिनिटी वाडटली, उदीक मेळचें ना, बांय सुकतले, पशु पक्ष्यांक त्रास, जनवरांक त्रास, मनशांक त्रास, सगळ्यांक त्रास. सो म्हाजी एकूच कळकळीची विनंती, घरांसून भायर सरया आनी म्हादई वाचोवया. मरच्या पेक्षा शहीद जाल्लेले बरे. म्हादईचे उदीक नाल्यार मरतले, त्याच्या पेक्षा शहीद जाल्लेले बरे. एक्टिविस्ट येयले, इतले एक्टिविस्टांक तुका दिसना लोक हाडून रस्त्यार येवपाची गरज आहा म्हणून? पळय, आयज मरे ते गव्हर्मेंट जॉबाची आशा, धंद्याची आशा आनी म्हाज्या चेड्याचें काम जातलें, चेडवाचें काम जातलें, हे एक्टिविस्ट दिवंक शकना न्हू. सो हो लालच तेंच्या तकलेन जो घातला न्हू लोकांच्या, कितें रे तो मरे एक्चुअली लोकांनी काडपाची गरज आसा. हांव पळय आयज म्हाका कसली, हांव काम धंदो सोडून येयलो मरे हांगासर. म्हाका म्हाज्या ते म्हादईचें हें आहा न्हू की ती म्हादई आमच्या वाटेन हें जावपाक जाय म्हणून, डायवर्ट जावपाक जायना म्हणून. जसो हांव चिंतूंक शकता, हांव एक्टिविस्ट म्हणून येवंक ना. हांवें सांगलें मरे, हांवें आयज एक्टिविस्ट म्हणून स्टेटमेंटूच दिवंक ना. सामान्य गोंयकार म्हणून येयला. आतां हांगासून आनी एका मिटिंगेक वयतलो, फाल्यां सांजची आनी एक मिटींग आहा. काम धंदो सोडून आमी जर करता हिचें, म्हाका सांग, अशेंच जर सपोज आमच्या पुर्वजांनी चिंतलेलें जाल्यार आमकां लिबरेशन मेळटलें आसलें. रक्त व्हांवली मरे ती पळय मरे, त्या पाटयेचेर नांवां आहात मरे लोकांची. हांव तुका एक सांगू, आनी एक सांगता, सगळ्या गोंयकारांक सांगता, हांव कर्नाटकान 7 वर्सां काडले ना हांवें कर्नाटकान. आनी कर्नाटकान जर हो इशू जाल्लो न्हू, ते आग पेटयतले आहले धरून, एका गोंयकाराक सोडचे नासलेले आमकां. आमी तरी हांगा वगी आहा, आमी एक्शन घेना. अरे तेंच्या सगळ्या पार्टीच्या लोकांनी स्टेटमेंट दिलें आमकां म्हादई जाय म्हणून. आनी हे आमचे गोंयचे पार्टी आहा ते झगडटात, हेचेर बोट दाखयता, तेचेर बोट दाखयता. हें चलपाक ना. खरे कास्ताचे गोंयकार जाल्यार भायर सरतले आनी झगडटले ही म्हादई वाचोवपाक. कास्ताचे न्हू जाल्यार घरा कडेन बसा, कितें आमी पळयता कितें करपाक जाय तें. आयज आमचे सोशल एक्टिविस्ट हांगा सगळे जमल्या म्हादई नदी वाचोवपा खातीर. आनी तेंच्यांनी सगळो इशू जो आसा तो आयज घेतलेलो आसा. आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हादई नदी जी आसा ती आमची गोंयकारांची आवय, आनी तिका वाचोवपा खातीर आयज आमी हांगा सगळे जमल्या. खरें म्हटल्यार प्रेसानूच हो इशू लागून दवरलेलो आसा. आयज आमी म्हादई विकली म्हूण आख्खे गोंयांत बोबाव चल्लेलो आहा आनी ते हेचेर निशेध मारपाक आमी थोडे एक्टिविस्ट आयज हिंगा जमा जाल्या. तुमी जाणा, हो आख्खी गोंयची फौजा जाणा. कर्नाटकाचो WRD मिनिस्टरान सांगलें
आपण हे म्हादय विदीन 1 year तेणें डेडलायन पासून दिली आपण डायवर्ट करतलोच म्हणून आनी ना जाल्यार आपल्याचें नांव पासून चेंज करतलो म्हणून. आनी हे सिट्युएशन अशें आहा ते प्रमाणे अशें दिसता ते सक्सीड जातले. पूण कित्याक सक्सीड जातले? कित्याक आमचो गव्हर्मेंट पळय आहा हो खंय तरी फेल जाल्लो आहा. पूण गव्हर्मेंट फेल जालो म्हणून गोंयकार ओगी रावतले वो गोंयकार हो इश्यू लावन घेतले हो एक व्हडलो प्रश्न आहा. आनी म्हाका जाल्यार खात्री आसा जे भाशेन गोंयकार पळय कोणशांनी पळय उठलेलो आसा ते प्रमाणे गोंयकार हो इश्यू कशेंच ताका सक्सीड जावंक दिवचे ना कर्नाटकाच्या WRD मिनिस्टराक. आनी म्हाका दिसता ताणें आपल्याचें नांव चेंज करपाक नांव सोदून काडचें पडटलें. गोंयकारांनी सगळ्यांनी एक जावपाची आयज टायम येयलेलो आसा. सगळे डिफरन्सीस विसरून आनी इवन हांव ताच्या मिनिस्टरांक उगडास करून दिता जावन आसा रोहन कौंटे हो तेजी पार्टीक सपोर्ट करता तो इंडिपेंडंट MLA कुडतोरीचो अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स ते 1 वर्सा 2 वर्सां फाटीं म्हणटाले की म्हादय विकली म्हणून. ते आयज कित्याक ओगी आहा? तेणेंय भायर सरपाचो गरज पावली आहा. आनी जरी तर CMाक गोंयकारांनी इतलो तेम ताका ओगी रावन तेजी सगळी हे पळय आहा शॉर्ट कमिंग्स ती टॉलरेट केल्ली आहा. पूण आतां टायम पावलो आहा तेणें सेल्फ रिकन्सिलेशन करून आपण बाबा फेल जालो म्हणून रिजायन जावपाचो आनी वचपाचो टायम पावलो आसा. पण आसोलनाचे हांव हांगा गोंयकाराच्या नांवान हांगा हाजीर जाल्या की आमची मादय आमची आवय ती आवयक सरकारान विकल्या. ही आवय आमची आवय म्हणल्यार मादय हे उदक ना जाल्यार आमी कशी जगपाक शकतात? आमकां हुंय मारगांवसून पणजे हुंय सांडपाल आमकां उदक जाय. आतां पासून म्हज्या बॅगांक उदकाची बाटली आसा. उदक ना जाल्यार आमी जगपाकूच शकनात. उदक आमचे गोंय भांगाराचें गोंय म्हणटात. कुटे कुळाचे झाडां पेडान बोल्लोलें गोंय हें गोंय कशें वाचोवपाक शकता आमी? ही न्हंय तरी तेमी कर्नाटकाक विंकील जाय. आमचे म्हजे मागणें आमचे सगळे गोंयकारां लागीं घरान बसून राव नाका. सगल्यांनी भायर सरपाचो वेळ आयला. आनी उदक ना जाल्यार आमचे फुडली पिळगे कितें मेळटलें? उदक खंयचें पितली? हे पर्यावरण कशें जनावरां कशीं वाचतलीं? शेतां पाटां कुळागरां कशीं उरतलीं? आतां वेदर चेंज जाल्यार गरमी वाडल्या. हे गरमी आनी वाडटली. लोकांक खूब त्रास जातले. देखून आनी परती एक फावटी हांव गोंयकारांचे लागीं मागता सगळीं एक जावन ग्रूप जावपाचे ना सेपरेट ना सगळ्यान एक जावन रस्त्यार येवपाची आनी आमची मादय वाटोवपाची आनी कर्नाटका सरकाराक सांगपाची आमची मादय तुमी हात लायात आनी पळयात आमी गोंयकार कितें करतले ते. एक्टिव्हिस्ट हेच लोक ना. पाणयाची जर तुमकां किंमत कळटा जाल्यार हो एक्झॅक्ट टायम आतां येयल्लो आसा सगळ्या गोंयकारांनी भायर सरपाचो. प्रत्येक टाउनान दर्या मुर्मुगांव वास्को म्हापसा पणजे प्रत्येक जाग्यार प्रत्येक इन्स्टिट्यूटान PWD इलेक्शन डिपार्टमेंटान 100-200 लोक गव्हर्मेंट सर्वंट आसा. जर तुमकां हे गव्हर्मेंट सर्वंट ज्या पद्दतीन गव्हर्मेंट पगार दिता आनी तुमकां जर पाणयाची गरज लागना जाल्यार तुमी डेफिनेटली आमकां केन्नाच सपोर्ट करनाका. आनी तुमकां जर खरी पाणयाची गरज लागता आनी तुमी जर खंयच्याय नळाचें पाणी पिता किंवा खंयच्याय जर हेचें पाणी पिता आनी त्या पाणयाच्या जर तुमकां जर खंय तरी तेचेर तुमकां तुमचो तेचो हें दिवपाक जाय तेका खंय तरी आमी कितें म्हणटा तेका तेचो जो मोबदला दिवपाक जाय त्या पाणयाक खंय तरी किंमत तुमकां जर दिवपाक जाय जाल्यार तुमी सगळ्यांनी ह्या प्रोटेस्टाक येवचो पडटलो. पाणयांक कसलो कलर ना पाणयांक कसलोच रंग ना. हे पॉलिटिकल पार्टीज आहा तेका रंग दितात पॉलिटिकल पार्टीज आहा तेका कलर दितात. पूण एक सांगता गोंयकाराची खरी काळाची गरज आसा हें पाणी आनी हें पाणी वाचयतलो जाल्यार आयज तुमकां सगळ्यांक भायर सरचो पडटलो. हांव मोस्ट प्रॉब्लली सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंटा कडेन मागता हात जोडून मागता एक्चुअली तुमी आतां भायर सरपाक जाय. पॉलिटिक्स एक सायडीक दवरा. देव बरें. काही जाण आमचे मोदे आवाज उठयतात आनी तुमकां परत जागे करतात. हांव एकूच विचारूंक सोदता फकत गोंयकारांकूच हे पडलेले आहा गोंयकारूच हे उदक पियेता? हे कन्नाडी गोंयकार आसा पूण गोंयकार म्हणून सांगता आयज ते खंय गेले एकलोय तुमकां दिश्टी पडटा? आमचो सरकार तांकां जागो दिवंक सोदता. कन्नाडी भवन बांदूंक सोदता. आयज ते कन्नाडी भवन खंय गेले? हाऊस नंबर दिता उदक कनेक्शन दिता तांचो घाण सगळे शेतांनी सोडटा. उदक चड वापरता कोण? हे कन्नाडी लोक. आयज हे कन्नडी लोक हे उदक पियेता पूण सरकाराक दिसता कर्नाटकाक सान हे उदक घेवन येता काय आनी गोंयकार फकत हे भांयचे उदक पियेता? गोंयकारांक ह्या न्हंयची उदकाची गरज आसा.
आनी हांव प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता की भिवपाची गरज आसा आमकां आनी ह्या नद्यो आमचे सुकत जाल्यार आमी मरण वेतले. हांव सरकाराक सांगूंक सोदता तुम्ही आडपण करून हे आमचे इतले क्रोडांनी पयशे ह्या केसीक पासत तुम्ही मोडला जाल्यार हाचो जबाबदारी कोण? हे क्रोड्सांचे पयशे तुम्ही ज्या एडवोकेटाक दिली ही केस लडोवपाक ते पयशे गेले खंय? कसले लाभ आमकां गोंयकारांक मेवला हो प्रश्न म्हाजो ताका. आनी हांव उलो मारता सगल्या कन्नडी गोंयकारांक, आयज तर तुम्ही प्रूफ करिना की ह्या उदकाची गरज तुमकां आसा जाल्यार बेटर बी केअरफुल बिफोर द गोवन्स गेट अप. मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसलेलो तेन्ना तेणे कोर्टानसून केस चालू आसतना सुद्दां कर्नाटकाक जेन्ना इलेक्शन आसलेले तेणे लेटर बरोवन दिवन तांकां समाधान केलें आनी ताका लागून बीजेपी सरकार थंय येयल्लें. गोंयांत सद्या न्ही एक नाटक चल्लेलें आसा आनी त्या नाटकाचें नांव कितें आसा खबर आहा? मुख्यमंत्री. आनी मुख्यमंत्री म्हणून कोण पाठ करता तुमकां खबर आहा? आमचो साखळेचो तो प्रमोद सावंत म्हणून पळय आसा तो भुरगो त्या मुख्यमंत्रीच्या नाटकान तो पाठ करता आनी त्या नाटकान तो इतले बरे कार्यक्रम करता की सगळ्या वाटेन सगळी वेवस्थीत तो कामां करता आनी भिवपाची गरज ना म्हणटा आनी लोकांक त्रास करत रावता. उदकाक लागून तेणे पळय आतां ती म्हादई नदीचें जें वातावरण तेणे आतां सगळें चेंज केलें आनी कर्नाटकाक लोकांक असेंब्ली इलेक्शनाक लागून तो पळय सपोर्ट करता. ताका लागून अशें दिसता की हेणें बी इलेक्शनाक लागून आतां थंयच वचपाचें म्हणून. तितूंतले भितर आमचे MP आसा जे श्रीपाद नायक तेणे तेज्या मदीं सांगलें की आपूण रिजायन जातलो म्हणून. बाबा श्रीपाद बाब हांव तुमकां विचारूंक सोदतां केन्ना रिजायन जाता? हे सगळे नाटक पळय आसा ह्या नाटकान वेवस्थीत म्हादईच्या लागून हे लोक सगळे जाण एक एकटे अशा रितीनी नाटक करता. रिजायन जाता म्हणून सांगलो आनी आजून तो रिजायन जायना. ह्या प्रमोद सावंतान 8 जाण घेतलेले जे आमदार आसा ते बेबे ते खंय गेले? तांकांय काय सुयर सुतक ना. एका घटसाण मेळोंक जाय म्हणून प्रमोदा हेणें कितें केलें आनीक आनी दुसऱ्या पार्टीच्या लोकांक तो घेत रावलो. आज तेजे कडेन इतले मनुष्यबळ याने आमदाराचे बळ आसतना सुद्दां ताका जर ती म्हादई दुसऱ्याक दिवची पडटा जाल्यार हेज्या शिवाय आनी लजेची गजाल म्हणटा ती कांय ना. प्रमोद सावंत त्याने हे हितून ह्या नाटकाचे हितूनसून रिजायन जावपाचें आनी घरा कडेन बसपाचें. हांव लोकांक परत आव्हान करता खरेंच आज गरज आसा प्रत्येक मनशाक ते कारा करतले तो आनी कोण एक्टिव्स करतले तेंच्यांनी NGOनी भायर सरपाचे, NGOनी सगळें करपाचें, सोशल वर्करांनी सगळें करपाचें. हे सगळे तकलेंतले काडा. ही उदक तुमकां सगळ्यांक गरज आसा आनी उदकाची गरज म्हाका ताराक एकट्याकूच ना. फाल्यां सांजची जेन्ना ओल्ड गोवा मिटींग आसा तुमी सगळ्यांनी जातीने थंय हजर जायात आनी येयात. तुमच्या सगळ्यांचो आवाज घटसाण दाखोवपा त्या नाटकांतल्या प्रमोद सावंताक. Save Mahadai, save Goa. This Mahadai controversy is of 30 years old, and we are fighting for this cause for the last 30 years. And now we have the government, BJP government in Goa, in Karnataka, and at the center. Actually, this issue, this controversy should have been resolved amicably, but this has not been done. Why? That is important. Like we have 224 MLAs in Karnataka, and we have 28 MPs in Karnataka. So that is more than Goa. So it is 40 MLAs in Goa and 2 MPs. So now the important thing is the dirty politics of BJP. And they want power. So Karnataka they want anyhow. So that is why this politics has been played. So we want the Goa government to understand and the people of Goa to understand. हे म्हादईचें पळय उदक आतां कर्नाटकान डायवर्ट केलां जें गोंय येतालें तें ताजेर सरकार आमचो ओगी आसा. सरकारान हाजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय कित्याक ही म्हादई आमकां खूब गरजेची आसा. हो सरकार आमचो फुडले पिळगेचें चिंतना. कारण एक दीस अशें जातलें की राजस्थान ते सायडीन डेझर्टाक पळय उदक पावना लोक पळय व्हरवळटा उदका खातीर तळमळटात. तशी परिस्थिती आमच्या गोंयांत येतली. तर हांव आमच्या गोंयचे खास करून नॉर्थ गोंयच्या लोकां कडेन मागता की तुमी रस्त्यार येवचे आनी तुमी आमकां सपोर्ट करचो. आनी सबंद गोंयकारांनी ह्या इश्यूवाचेर म्हाका दिसता आमी प्रोटेस्ट करपाची गरज आसा. जशें आमी 1986 कोंकणी मराठी एज्युकेशना लागून आमी केल्लें. गोंयकारांक एक उडगास करता. गेल्या सुमारांत मायना कुर्तोरी फार्मर्स शेतकार इल्लिगल बांगलो
बाय द लेक हो आपलो गांव सांबाळच्या खातीर एकठांय आयले. तेच भाशेन जोरी तर गोंयचे सगळ्या गांवचे लोक एकठांय आयले जाल्यार फक्त मांडोवी रिव्हरूच न्हय, यू कॅन मेक होल गोवा ग्रेट अगेन. एक्टिव्हिस्ट फकाणां जायत मरे, एक्टिव्हिस्टाच्या हातान दियात. कितें म्हणटात, एक दिन का सीएम म्हणटा तशें. तुमी सगळे 40,000 कुशीन सरा, उरला ते गोंयकार पळयतले आतां. रिजायन जा. आनी हांव ही लॉजीक कित्याक सांगता रिजायन जा पळय. तुमी म्हणटात आतां धवलेकराचो स्टेटमेंट आयकला हांवें, PM मोदी करतलो. आनी PM मोदी कितें करतलो, किपींग इन मायंड द कर्नाटका इलेक्शन. एम आय रायट? जरी तर कर्नाटका इलेक्शन तो मनान दोन करता, दॅट मिन्स ही वॉन्ट टू एड वन मोर स्टेट इन दीस किटी. तो हेच्यापेक्षा द बेस्ट थिंग PM मोदीक आमी एकूच सांगून दिवपाचें आसा, कर्नाटका तूं मागीर घालतलो तुज्या खिशांत, पयले गोंया सुट्टेले तुज्या हातांतले. सो रिजायन जा, लेट वन गव्हर्मेंट इन द किटी ऑफ द BJP गेट मायनस. सो इट विल न्यूट्रलायज. जरी तर होच गव्हर्मेंट तेज्या हातांतलो गेलो, ही विल थिंक ट्वायस. तो ताका लागून म्हणटा आमी तुमी नाजाल्यार रिजायन जा. तिसरी गोष्ट, 37 MLAs ह्या सरकारा कडेन आहा. आतां फकत घड्यो घड्यो ओपोजिशन ना म्हणपाचो प्रश्न आतां चड घेवन बसपाचो ना. तेमी येयल्यार बरें आसा, पूण ऑलमोस्ट 90% ऑफ द गव्हर्मेंट विथ यू द MLAs. तो हेजेर तेजेर घालनाका. तुमचो आख्खो सरकार घ्या आनी तुमच्या लेवलाचेर तुमी करा. लोक झगडटलो, लोक झुजतलोच, पूण हेचेर आमकां आनी भाशणां सांगपाची गरज ना. सगळे गोंयचे भावाक जशें आमी कोंकणी एज्युकेशनाक गोंय बंद करून भायर सरिल्ले, ते भशेन मादवीक लागून गोंय बंद करून भायर सरपाची अत्यंत गरज आहा. हांगा जात पात कात सगळी सोडपाची आनी हो एकूच इश्यू घेवन मार्गार येवपाची सामकी अत्यंत गरज आहा. ही जी पळय मादी न्हय जी पळय आसा ती मुद्दम हांणी वगडायल्या. हांकां सेंट्रलाच्यान कितें पडलां हाताक, ताका लागून हे सगळे ओगी रावल्यात आनी मुद्दम वगडायल्या आनी गोंयकारांक काबार करपाचें हें षडयंत्र ताणें रचिल्लें आहा. हांकां गोंयकारांची गरज ना, हांकां गोंयची भायल्यांची गरज आहा. तांचे वोटिंगाचे हे निवडून येतात, आमकां तांची आडखळ जाता, ही हाजे वयल्यान दिसून येता. तेन्ना हांव गोंयच्या लोकांक हात जोडून विनंती करता आनी मागणी करता की तांणी सगळ्यांनी जशें ओपिनियन पोलाक भायर सरिल्ले, जशें कोंकणी एज्युकेशना भायर सरिल्ले, तशें सगळ्यांनी भायर सरून गोवा बंद करून हो एकूच इश्यू घेवपाचो. माधवी नदी आमकां जाय म्हणून, नाजाल्यार आमची जे पळय यंग जनरेशन आहा तांचे कडेन पयशे, घर, दारां बिरां सगळे आसतले, पूण उदक हाडचें ना आनी उदका लागून पाजिशेर जावन फडफडून मरतले.